हे पळय तेंच्यांनी जो आरोप केला न्हू त्या आरोपाचो हांव निशेध करता। कित्याक जाणा तूं आरोप करपी कोण जे पळय समाजान ना ताका डिबार केला आनी जे पळय कोण बसपाक शकना इलेक्शनाक तेच लोक थंय उलयता। आयज उपेंद्र गांवकार एका डिबार केल्लो आहा समाजांच्या। उपेंद्र गांवकाराचें काम कितें आहा थंय भंडारी समाजाचे वयर कांयच ना। दुसरो तो संजू नायक आहा तेजें कितें काम आहा कांयच ना। ते इलेक्शनाक बसोकूच ना। तेन्ना तेंचे दोगांयचें थंय काम ना। तेंच्यांनी 5-5, 6-6 लोकांक थंय घेवन येयल्या आनी थंय केवस करता। इलेक्शन हें जालां फॉर्मां भरलीं बायलॉजा प्रमाणे भरल्या आनी बायलॉज जो कितें आहा तो इलेक्शन कमिटी आहा चेअरमॅना कडेन दिल्लो आहा। बायलॉजा प्रमाणे ते डिसिजन दितले। अजून कांय डिसिजन जावंक ना। स्क्रुटनी थंय चालू आहा। कोण स्क्रुटनीक येता थंय तांकां सुद्दां येवंक दिना। म्हणून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिटीन कितें केलें पुलीस हाडले आनी थंय पुलीस आहा म्हणून तरी मातशें सुरळीत जालें। पुलीस कित्याक हाडल्या काय म्हणटा हे भंडारी अरे तुमी जर अशें मस्ती करतात तूं जर फॉर्मूच भरूंक ना थंयसर तूं कॅन्डिडेटूच ना उपेंद्र गांवकार आनी संजू नायक जाल्यार तुमचें काम कितें आहा थंयसर समाजाच्या हॉला भायर तुमचें दोगांयचें काम ना। थंय कॅन्डिडेटाक आनी कोण प्रोपोज सेकंड आहा तेंचें काम थंय रावपाचें। उपेंद्र गांवकाराचें काम कितें आहा दुसरे संजूचें कितें आनी तयार करून हाडप 5-6 जाणांक आनी गाळी सोप हें करप कोणाक वायट उतरां दिवप हे कसलें म्हाका कांय कळना हें कितें चल्लां तें समाजान। म्हणजे समाजान आजून तुमचें खाज भागना। एक तर तुमी सांगताले इलेक्शन घेया म्हणून इलेक्शन घेतकूच तुमी स्टे घेवपाक गेले थंय तुका भायर उडयलो। म्हणजे शेवट पर्यंत तुमची हार जाल्ली आहा। आयज पळय इलेक्शन जें घेतलां आनी ते पळय स्क्रुटनी करता एटलीस्ट तांकां स्क्रुटनी करून रिजल्ट तरी डिक्लेअर करून तेंय तुमी तांकां करूंक दिना थंय बोबाळ घालता। म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता तुमी भंडारी समाजाच्या लोकांक गोंयच्या। म्हणजे तुमी कितें तरी फुफुसां करपाक हांगा येता हो तेंचेर हांव आरोप करता आनी वायट उतरां उलयता हे ते लोकांक हाडून थंय कितें तो सगळो आबूज जाला उपेंद्र। कित्याक तो समाजान ना म्हणून तो कितें जाला ताका सारकें तो सगळो तांबडो जाला थंयसर वयर वचून तुमी पळयला आसतलो तुमी तेजी बायट घेतल्या पूण एक हांव म्हणटा की तूं फॉर्मूच भरूंक ना तुजें काम थंय कितें आहा। तुवें कोणाक प्रपोजूय करूंक शकना तूं आनी सेकंडूय करूंक शकना तुका डिबार केल्ले आहा। देवानंद बाबा एक स्पेसिफीक तुमचेर आरोप जालो की जो रिटर्निंग ऑफिसर बोल्लो तो तुमचो रिलेटीव म्हणून। पळय आयकून घे म्हाजो रिलेटीव अनीश बकालूय कित्याक तो लग्न जाला पळय तो म्हाजो चुलत मेवणो पळय आहा तो तेजे बायलेचो सोयरो। पूण तो रिटर्निंग ऑफिसर ना। रिटर्निंग ऑफिसर जो आसा पळय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाता आमी म्हणटा तो। भंडारी समाज असल्या कारणान खंयच्यान ना खंयच्यान 10 फॅमिलीच्या वार्तान खंय ना खंय रिलेशन आसतलेच। रिलेशन नासतना कोण नासता सबन आतां थंयसर 5 जाण बसल्या हे सबन गोंयच्या कोणाच्या ना कोणाचे फॉर्म भरला तेजे रिलेशन आहा। पूण तो स्पेसिफीक जो रिटर्निंग ऑफिसर आसा पळय तो तुमचो मावस भाव म्हणून कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा। ना तो मावस भाव तशें जायना ते कोणाचो तरी तो मावस भाव आसतलो आमचे फॅमिलीन आसतलो पूण तशें जायना। आनी दुसरी गजाल थंय ते फॉर्मां तुज्या फुड्यान दवरता ते फॉर्मां दूध का दूध पानी का पानी स्क्रुटनी तुज्या फुड्यान दवरता तुजें कितें चुकलां हांव म्हाजी स्क्रुटनी केल्या म्हाजे फॉर्म वॅलीड आहा काय ना ते हांवें 2 फॉर्मां भरलेलीं एक फॉर्म म्हाजे कुशीन काडून उडयले तेणी एक फॉर्म म्हाजे वॅलीड आहा। अरे ह्यो गोश्टी पळय कितें आसा त्यो ते 4 जाण लोक बसल्या ते समोर दाखयता ते बोबाळ करपाची गरजूच ना। स्क्रुटनी ओपन दवरल्या एज पर बायलॉज ते इलेक्शन घेता आनी एज पर बायलॉजूच इलेक्शन जातलें हें म्हाजें पयलीं पासून ठाम आहा आनी आजुनूय तेच ठाम आहा म्हाजें। हे कितलेय जर करनाय मारले न्हू जाल्यार हांव तेजेरूच रावतलो बायलॉजा प्रमाणेच इलेक्शन घेतले इलेक्शन कमिटी। 2000 एजीएमान चेंज जाला अशें ते म्हणटा एक्झॅक्ट कितें ते एजीएम जाला तिसरी एजीएम ऑनलायन जाला कितें एक्झॅक्ट ओपोजिशन पळय आसता न्हू ते बॉब मारपाकूच आसता। फोन बंद कर। एजीएम जाल्यो आमच्यो 5-6 जाल्यो आनी बायलॉज पळय तो म्हणटा न्हू एकूच एजीएम जाल्या बायलॉज ऑलरेडी जालो ते बायलॉजान तेंच्यांनी जनरल बॉडी अटेंड केल्या 2 पूण ह्याच संजू बिंजू तेंच्यांनी आतां उलोवन कितें फायदो। बरें बायलॉज जर सारको ना हे ना जाल्यार फॉर्मां कितें केली फॉर्मां कित्याक भरली फॉर्मां हे दुचमान पळय आहा जे पळय ऑपोजिशन करनाय मारताले त्याच लोकांनी फॉर्मां भरल्या। तुमकां जर तशें दिसता तुमी फॉर्मां भरली कित्याक तुमी कोर्टान गेले कोर्टान तुमचे साध्य जालें जावंक ना। आयज सुद्दां कोर्ट आसलो आतां म्हापशा आसलो उपेंद्राचो डेट दिली 29 नोव्हेंबर दिल्या। म्हणजे शेवट पर्यंत हे कोर्टान झगडले हे सगळे कडेन फेल गेल्ले आहा आनी हेचे फेल गेल्ल्या कारणान हे पिशे जाल्या पिशे कित्याक हे समाजान पावना आनी समाजान पावना म्हणून ते पिशे जाल्या अशें तांकां दिसून येयला की परत आमची हीच कमिटी येतली आनी कितें जातलें काय म्हणून ते भियाता। आमी जर क्वॉलिफाय जाता आनी आमी जर
त्यांच्या बायलो जो प्रमाणे बसता जाल्यार प्रत्येक जण क्वॉलिफाय जातलोच न्हू. तितून कितें हा तुम्ही जर जायना ते तुमकां दाखयतात आनी डिसिजन दितले. हितून कसलेंच वायट ना आनी गड ना. ते बोबाळ करता तांकां तुमी विचारपाक जाय बाबा तूं डिबार केल्लो मनीस उपेंद्राक तुमी विचारूंक जाय, संजीक विचारूंक जाय तूं कॅन्डिडेट ना काय ना, तूं हांगा कितें करता काय म्हणून ते तुमी विचारिना. म्हाजो तुमकां रिक्वेस्ट आहा, तुमी मिडिया थंय आतां वचा परत आनी ताका विचार बाबा तूं हांगा कांयच ना, तुजें काम कितें आहा हांगासर, तुजें काम कांयच नासतना तुमी उबे रावता, केवच करता, 10 जाणांक हाडटा, गाळी सवता, मस्ती करता, गाळी सवले म्हणून जालें. एज फॅक्टर एक चांगला आणि सिरियल नंबर आसा ते प्रॉब्लेम दाखयता. हय ते कितें आहा ते इलेक्शन कमिटी पळयतले, आमी पळोवचे ना. ते रोल तेंचे कडेन आहा, ते आमचें काम ना. आमी तांकां रोल दिला सर्टिफाय कॉपी करून. एज क्रायटेरिया आधीच्यान आसलो काय आता न्यू ऍड केला ते म्हणटा ना कितें आहा पळय, हो समाज जर चलयतलो न्हू, ह्या समाजाक जाली 114 वर्सां, 114 इयर्स. जाणट्यांनी जे पळय कितें करून दवरला न्हू ते आतां पळय उपेंद्रान लास्ट टायम पळय हो बायलॉज केल्लो तो आमी फक्त एमेंड केला. हय आमच्या तेजेर कांय ना, आमी तितून कांय हें करूंक ना. एज फॅक्टर जावं कास्टाचो प्रॉब्लेम आहा ते सगळे कितें आहा ते सगळे व्यवस्थीत लिगलूच केल्ले आहा. जी 7ची नावां तुम्ही भायर उडयले पळय लिस्टांतल्या ती तुम्ही कायद्या प्रमाणानूच केल्या. कोण सांगता भायर उडयली म्हणून? 685 तुम्ही नावां 683 कोण सांगता भायर उडयली म्हणून? तुका रोल दिवं आतां, तुका रोल हाडून दिवं? 683 नावां ऑलरेडी रोलन आहा, तांकां उलयतलेच न्हू ते पळय. ते फाल्यां 500 फार्मां भायर उडयले आनीक म्हणटले. उलोवपाक व्हेरी इजी न्हू. तुम्ही रोल घ्या, तुमकां हांव रोल दिता आनी तांकां विचारा हे रोल तांकां दी. अरे ते भायर उडयले म्हणून आमकां सांगतात न्हू ते. भावा म्हज्या तुमकां ते सांगता भायर उडयले म्हणून, पूण हांव स्वता सांगता, हांव समाजाचो उपाध्यक्ष आसलो, अध्यक्षूय फुडें ना. हांव तुका स्वता सांगता, हांव चॅनलाचेर आहा, खोटी उलोवपाचो ना. 683 नावां इन्क्लूड आहा, त्यांचे फक्त अकाउंटार पयशे येवंक ना, पूण तरी आसतना आमी तांकां आमच्या समाजाचे म्हणून इन्क्लूड केल्ले आहा आनी ते आसा. तेंच्यांनी इलेक्शन जर जाता वोट मारूंक येवचे. तुमकां जर जाय जाल्यार हांव रोल दिवपाक तयार आहा तुमकां. आमचे केन्नाय तुमी ह्या ऑफिसांच्यान रोल घेवन वा, तुमकां प्रूफ हे तांकां सांगा, मेसेज दिया. कोणाक उपेंद्र गांवकार आनी तेज्या वांगडा पळय तो संजू बिंजू आहा काडल्या बिडल्या म्हणून बॉम्ब मारता तो मयेकार बियेकार, तांकां सांगा 683 इन्क्लूड आहा, रोल फायनल जाल्लो आहा आनी सर्टिफाय केल्लो आमच्या अध्यक्षान जोगुसो नायक आनी फकरू पणजेकार हेंच्यांनी सर्टिफाय केल्ले आहा. 683 भितर नांव आहा आनी रोल फायनल अप टू डेट आहा. कसलेच चिंता काडपाची गरज ना.